presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bhosle, above Cafe Bhosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार पोया प्राइम खबरो. तिळारी धरणग्रस्तांक दरेकी 5 लाखांची लुकसाण भरपाय. गोय आणि महाराष्ट्रान एकमतान घेतलो निर्णय. चौथी पहिली पैसे दिवपाचो यत्न. गोय सरकाराक मोडचे पडटले 35 कोटी. गुड न्यूज घेऊन गोयात पावलो केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग. गोया खातीर मसालो आणि काजू संशोधन केंद्र उभारपाची केली घोषणा. इष्टगतीच्या नात्याचा उत्सव मनयलो कॉलेजींनी. एकामेकांक गिफ्ट कार्डा दिवन फ्रेंडशिप डे केलो एन्जॉय. फ्रेंडशिप बँड बांधून इष्टागत केली आणि घटमूट. लुझोफोनिया गेम्स गैरप्रकार प्रकरणा संबंधात काँग्रेसीन सीबीआय, सीव्हीसी, दक्षता आयोग आणि सीएजी कडे केली कागाळ. प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी. वास्कोचो फामाद सप्ताह शेनवारच्यान चालू. दामबाबाचे दर्शन घेवपा खातीर गोय आणि गोंया भायले भाविक व्हडा संख्येन पावले वास्को. आणि आयतारा कॉमनवेल्थ गेम्साच्या निमण्या दिसा भारताक हॉकी, बॅडमिंटन सिंगल्स आणि डबल्सांत भांगरा पदकां जिखपाची संद. खबर विस्तारान. तिळारी धरणाक लागून लुकसाण जाल्ल्या 947 घराब्यांक दरेकी 5 लाख रुपया दिवपाचो निर्णय गोंय आणि महाराष्ट्र सरकारान घेतला. गोयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हांच्या मुंबय जाल्ल्या बसकेत हो निर्णय घेतलो. चौथी पहिली पैसे दिवपाचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. ह्या येवजणे खातीर गोंय सरकाराक सुमार 35 कोटी रुपया मोडचे पडटले. गोयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणाची शुक्रारा मुंबय बसका जाली. तिळारी धरणाचो जांचेर परिणाम जाला तांकां दरेकी 5 लाख रुपया दिवपाचो निर्णय ह्या बसकेन घेतला. 947 घराब्यांक ह्या निर्णयाचो लाव मेळटलो. विशय जालो मेकळो 5 लाख तांकां दिवपाचे आनी तांचो मागीर सगळें आनीक कसलोच क्लेम नासतलो. आमी आमचे ऑगस्ट चवथी पयली जाता चवथी पयलीच करता. तिळारी धरणाचेर जो लायटीचो प्रकल्प जाला ताचो गोंयाक लाव मेळचो अशी मागणी गोंय सरकारान केल्या. पॉवर प्लांट जो केला पळय तेंच्यांनी ताचे गोंयाक कांय पयशे दिनात. ते खर्च आमचो भितर आसा म्हणल्यार ते उत्पन्न येता ते आमकां कांय दिनात. त्यामुळे ते करचे म्हणून सांगला. फुडल्या मिटिंगेन ते फायनल जातले. तिळारी धरणाचो गोंयाक 76% लाव मेळटा. त्या खातीर 76% खर्च गोंय सरकारान करचो पडटलो. लुकसाण भरपाय मेळची म्हूण 2 वर्सां फाटीं तिळारीच्या लोकांनी आंदोलन केल्लें. गोंय सरकार 76% पैसे दितले. उरिल्ली रक्कम महाराष्ट्र दितले. धरणग्रस्तांक मेळटले दरेकी 5 लाख रुपया. 947 घराब्यांक मेळटलो लाव. गोंय दितले 73.3% म्हळ्यार 3,65,000 रुपया. महाराष्ट्र दितलो 1,35,000 रुपया. गोंयाक मोडचे पडटले 35 कोटी. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयात बेगीनूच मसालो आणि काजू संशोधन केंद्र उभारपाची घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंगान केल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि राज्यातल्या हेर मंत्र्यांक मेळ्ळ्या उपरांत राधा मोहन सिंगान ही घोषणा केली. गोंयात कृषी डेअरी आणि नुस्तेमारीक प्रोत्साहन दिवपाचे ताणें उतर दिलें. गोंयात ताचेकडे खासा हॉर्टिकल्चर डेपो आणि खाजन शेतां वांटपा खातीर खासा येवजण मागल्या. काजू उत्पादन यहाँ होता है
तो काजू का एक रिसर्च सेंटर हम यहाँ स्थापित करेंगे। काजू के उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम एक रिसर्च सेंटर की स्थापना गोवा में करेंगे और एक स्पाइस जो हाँ उसके मसाला का भी एक अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र और काजू अनुसंधान केंद्र, ये 2 केंद्र मैं गोवा में स्थापित करूंगा आने वाले समय में। खाजन लैंड प्रोटेक्शन बंद बांध जो टूटे हैं उसका भी हम लोगों ने जिक्र किया है, वो डिटेल में करना पड़ेगा। मतलब टुडे हम लोगों ने जो अवेलेबल ये स्कीम्स है उसके बारे में चर्चा की, लेकिन थोड़ी चीज़ें हम लोग उनको बाद में उन्होंने बुलाया हम लोगों को, जाके वहाँ उसका डिटेल दे के उससे पैसा। एक हॉर्टिकल्चर डेपो मागीर तेजे मागीर सगळे कोल्ड स्टोरेज, रायपनिंग चेंबर आनी हेर गोष्टी, तशेंच फ्लोरिकल्चर आमी हांगासर बूस्ट करपाक सोदता। हांगासर फ्लोरिकल्चराचो आमी एक कॉन्सेप्ट हाडपाक सोदता। त्या संदर्भानूय तांकां एक आमी हें दिल्लें आहा, रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आहा। तातूंत आमी 40 कोटीचो डिमांड केल्लो केंद्र सरकारा कडसून आनी आमच्या मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की 40 कोटीचो निधी आपूण तुमकां दिता। संवसारांत आवय बापूय, भाव भयण, बायल भुरग्यां बरोबर जगपाक नवी उमेद हाडपी आनीक एक नातें म्हळ्यार इश्टागतीचें। सुखदुख्खाच्या खिणांची साथ दिता तो इश्ट। ह्या इश्टागतीचो उत्सव मनोवपाक ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा फ्रेंडशीप डे मनयतात। गोंयभरच्या कॉलेजींनी शिकपी तरणाट्यांनी शेनवारा फ्रेंडशीप बँड, ग्रिटींग कार्डां दिवन इश्टागतीचें नातें आनीक घटमूट केलें। हॅपी फ्रेंडशीप डे। दर वर्सा आमी खुबशे अशे इम्पॉर्टंट डेज मनयतात, तातूंतलोच एक दीस आसा तो म्हळ्यार फ्रेंडशीप डे। ह्या वर्सा तरणाट्यांमदीं तशेंच बाकीच्या लोकांमदीं आनी खास करून कॉलेजींनी फ्रेंडशीप डे कसो कितें मनयलो, कसो कितें उत्साह तरणाट्यांचो आशिल्लो तें आमी पळोवया। फ्रेंडशीप हे रिलेशन तुज्या खातीर कितलें इम्पॉर्टंट आसा? फ्रेंडशीप म्हणल्यार एक बॉन्ड एक्चुअली, बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड्स। म्हणल्यार जायत फ्रेंड्स जायत म्हणल्यार कंपल्सरी, फ्रेंड्स ना जाल्यार कांय ना लायफान। पळोवंक गेला आफ्टर पेरंट्स फर्स्ट पेरंट्स, मागीर लव, देन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स म्हणजे एक मोग असता भितर, लायक यू नीड टू अंडरस्टँड सम थिंग्स आर देयर दॅट यू कांट शेअर विथ युअर पेरंट्स, यू नीड टू शेअर विथ युअर फ्रेंड्स। Like it's just sharing your whole life. फ्रेंडशीप सगळ्यांक इम्पॉर्टंट। फ्रेंडशीप ना जाल्यार काय ना। समज हांव म्हाज्या बायलेचो फ्रेंड ना पळयलो जाल्यार लायफ पार्टनर जावचो ना न्हू, तशेंच लायफान कोण तरी असो जाय आसता जेचे कडेन तूं तुजी फिलिंग्स सांगपाक जाय। आय मीन जे फिलिंग्स तुजे पेरंट्स हे करूं शकना ते एक्चुअली फ्रेंड्साक शेअर केल्यार दे कॅन अंडरस्टँड मोर दॅन युअर पेरंट्स समटायम्स। फ्रेंडशीप मिनींग आजकालच्या भुरग्यांक खूब बऱ्यापैकी समजोवपाक लागलेलो आसा आनी अशें जर आसा जाल्यार इश्टागतीचें जे नातें आसा तें सदांकाळ अशेंच उरतलें आनी 2 मित्रां मदीं, 2 इश्टां मदीं हें नातें आनीकूय बरें स्ट्रॉंग जातलें, हातूंत कांयच डावट ना। व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकारा वांगडा हांव सचिन, प्रुडंटा खातीर। घेवया एक विराम।